कितें जाता पळय खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी आरजी गेले आनी थंय मातशी धडक लागली की आमदाराची त्या मिनिस्टर नाल्यार आमदारा तेजी हें आहा पळय म्हणजे कितें म्हणटा ती स्मरण शक्ती आहा पळय ती वयता, मेमरी लॉस जाता, गजनी टायप जाता. आतां जेन्ना आमी 70रीन गेल्ले विश्वजीत राणे म्हणटालो की मनोज परब कोण काय म्हणून. आयज मनोज परबाचें नांव तो एसेंब्लीन घेता. सद्या जिताचें तशेंच जाला. मांद्रेचे तेचे विशय झोनींग प्लॅनाचे बद्दल त्यांनी जी फटिंगपणां लोकां कडेन केला, जी नौटंकी केल्या, ही जेन्ना आमी लोकांक दाखयली, मांद्रेचो गांव, मोरजेचो गांव, मागीर आमचो चोपड्याचो गांव हो कसो बिल्डरांनी सोंपयला, कशे दोंगराचे दोंगर विकला, कशी कन्स्ट्रक्शनां चालू आहा, हें जेन्ना आमी प्रेझेंटेशन करून दाखयलें आनी हेका जेन्ना एक्सपोज केलो पळय तेन्ना तेजी स्मरण शक्ती आहा पळय ती गेल्ली आहा. तेका इतलेंच सांगपाक सोदता की तूं मनोज परबाक वळखता ना म्हाका खबर ना, बट मनोज परब कोण नाल्यार आरजी कोण हें तुका फुडल्या ह्या 6 म्हयन्यान सारकें कळटलें. जर तुका आमच्या एसेंब्लीन नांव घेवंक लांगना, कळ्ळें, आरजीचें नाल्यार मनोज परबाचें नांव तुका जर एसेंब्लीन नांव घेवपाक लांगना न्हू जाल्यार आमी आरजीचे कास्ताचे न्हू. सिंपल गजाल. कित्याक हे आयज आपणाक शाणे समजता, तेंच्या कडेन गरिबींच्यान आयज ते करोडपती जाल्यात. तो करोडपती कसो जाला हो फॉर्मुला ते दिवपाक रेडी ना. आयज स्वता कडेन बंगले कितले, गाडयो कितले, लोकांक पयशे वाडपाक कितले आहा, हे कशें येयला हो फॉर्मुला लोकांक सांगपाक तेंकां सद्या जायना. आयज तेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतलेंच सांगता तुमकां तुमच्या माध्यमांच्यान. आयज फर्स्ट टायम म्हाका हो क्वेश्चन येयला तुमच्या कडल्यान, जे कालूच तेणी स्टेटमेंट दिला. इतलेंच तेका सांगपाक सोदता की मांद्रेच्या गांवांत नाल्यार मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जें कितें चल्लां, जे कितें प्रोजेक्ट येवपाचे आसा, जे कितें प्रोजेक्ट येता, मागीर ते आजोबाच्या देवळाक तेंकोन बांदलेले दिल्लीकरान जाल्लेले हट्स जावं, नाल्यार जुनशे वाड्यार बांदलेलो तो व्हडलो इस्प्रावाचो प्रोजेक्ट जावं, नाल्यार मोरजे बांदलेलो तो रेड्डीचो प्रोजेक्ट जावं, हे सगळ्या प्रोजेक्टांचेर आमची नजर आसा. पारशा तुजो प्रोजेक्ट येता इस्प्रावाचो तेचेरूय आमची नजर आसा, आनी बाकी केरी आजोबाच्या देवळा फाटल्यान जो दोंगर विकला तेचेरूय आमची नजर आहा. तो अशें समजो नाका की आमी हांगा पिशे बसला म्हणून, नाजाल्यार अनपड मनीस बसला म्हणून. आमी हांगा डीप स्टडी करता, आमी लोकांक मेळटा, आमी लोकां कडल्यान थंयच्यान कितें जाणून घेता. आमच्याय सायडीन आमची जी रिसर्च टीम आहा ती काम करीत उरता. सो फुडल्या 6 म्हयन्याक जी दारोलकराक मनोज परब कोण आनी आरजी कोण हें सारकें कळटलें. सद्या मरे आमी कशें आहा, कसलोय एक सब्जेक्ट घेतलो जाल्यार तो डायवर्ट करपाचो खूब प्रयत्न जाता. आयज आमी कुळ मुणकाराचो सब्जेक्ट जो सिरियस आहा के गोंयभर तो घेवन फुडें सरल्यात आनी मदींच खंय तरी हें डायवर्जन जाता. सो तें डायवर्जन जावचें न्हू. जर कोणाक खरेंच दिसता बारीक सामान्य लोकांची घरां नांवार करून दवरल्या, तेंच्यांनी आमच्या चळवळीन आमच्या वांगडा रावचें. बेश्टे खंय खंय इंडिविज्युअली अशें दाखयतले तशें दाखयतले. हांव पळयतालो आत्तां बायट पयलें, पूण म्हाका दिसना ते इतले फ्रस्ट्रेशन कित्याक तें. एवरीडे हांव फ्रस्ट्रेशनूच पळयता. एवरीडे अशें अगेन्स्ट ती संवय जाल्ली आहा, सोडून घा. आनी दुसरें म्हटल्यार स्पेसिफीक म्हाका जेन्ना मुणकारांचे सगळे उलयत प्रेस विचारताले आमच्या सीएमाच्या बंगल्या भायर, तेन्ना सगळें सोंपतना मदींच एक नांव घेतलें. पूण तें क्लियर करूंक जाता, नांव घेतलें पूण सरनेम घेवंक ना. हांवें तें विचारलें कोण काय म्हणून, आनी आजून म्हणटा कोण काय म्हणून. जर फूल नांव बीन घेतलेलें आनी अमकें अमकें डेजिग्नेशन जाल्यार डेफिनेटली कळटलें आसलें. स्पेसिफीक एक पर्टिक्युलर नांव घेतलें आनी आडनांव घेयना कशें कळटलें. म्हणजे जाप करून विचारूंकूच जाय न्हू, बरोबर की ना. म्हाका दिसना. आनी जर असले आलतू फालतू धमके आमी भियाना, आजून पर्यंत भियोन येवंक ना. आनी आमी पेडणेकार सारके फर्म आहा. आनी भायल्यान येवन जर कोण हें करता न्हू, म्हाजी चॅलेंज आहा आमी पेडणेकार कितें तें दाखयतले म्हणून. इतलेंच सांगता. थँक्यू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.